नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मोपा विमानतळान सिंधुदुर्ग पर्यटनाची मोठी उदरगत। चिपी विमानतळ पावपाचो ना। सिंधुदुर्ग वयर सरतले जाल्यार नारायण राणे बापूय पुतांक घरा धाडात। पर्रीकाराचो कणकवली सभेत उलो। मोपा जमनीचे मोठे स्कॅम गांवांनी वचून सरकाराचे स्कॅम लोकां मेरेन पावयतले। मोपान भरतली गुंतवणूकदारांची बॉल्सां। पेडणेकारांक मातूय फायदो ना। जीएफडीचो प्रचार। लुइजियानात प्रदेश काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष म्हूण घेतलो ताबो। काँग्रेस भवना भायर शक्ती प्रदर्शन। लुइजियानाक तेंको दिवंक राणे धरून चडशे आदले आनी सध्याचे आमदार पावले पणजे। गोंय सरकाराचो फेवरेट कन्सल्टंट एस.एम. बोबे गुजरातात ब्लॅकलिस्ट जावपाचे वाटेर। सुरतचो पूल पडपाक बोबेच जबाबदार। तपास अहवालांत ठपको। मांडवी जुवारी पुलाचो कन्सल्टंटय बोबेच। मुरगांव पालिका सापूस पातीशेर मंडळाचो थाराव घेनासतना जल्म मरणाचे दाखल्याची फी वाडयली 6-7 पटीन। 15 रुपयांचो दाखलो पावलो 100 रुपयांचेर। आणि खेळांत इंडियन सुपर लीगांत फुटबॉल महाकुंभ पावलो गोंयांत। एफसी गोवाची सुरवातीची मॅच बुधवारा चेन्नईन एफसी आड नेहरू स्टेडियम जालो हाऊसफुल। खबरो विस्तारान। मोपा विमानतळान फक्त गोंयचीच न्हय सिंधुदुर्गाची मोठ्या प्रमाणात उदरगत जातली। चिपी विमानतळान सिंधुदुर्गाचे पर्यटनाची गरज भागपाची ना। तो विमानतळ ल्हान, टुरिस्टांक लागता त्यो सगळ्यो सुविधा मोपाचेर येतल्यो। सिंधुदुर्गांत हॉटेल आनी रिसॉर्ट घालूंक सोदतल्यांक सध्या थंयचे राणे बापूय पूत ब्लॅकमेल करतात। कोकणाचे पर्यटन वयर सरतलें जाल्यार नारायण राणे बापूय पुताक सिंधुदुर्गांतल्या राजकारणांतल्यान घरा धाडात असो पर्रीकारान सोमारा मोदीच्या कणकवली सभेत उलो मारलो। मोपाक लागून सिंधुदुर्ग पर्यटन वाडटले ह्या मुख्यमंत्र्याच्या विधानाक लागून सध्या खवदळ पडला। इथं टुरिस्ट येत नाहीत। आता गोव्याचा मोपा एअरपोर्ट येतोय। पुढच्या 2-3 वर्षात मोपा एअरपोर्ट येतोय आणि हा एअरपोर्ट म्हणजे गोव्याबरोबर कोकणाला सुद्धा टुरिझम डेव्हलपमेंट करण्याची संधी आहे। चिपी एअरपोर्टवरनं टुरिझम डेव्हलपमेंट होणार नाही। चिपी एअरपोर्टवर बारीक विमानं उतरतील, मोठी विमानं उतरणार नाही। मोठ्या प्रमाणावर टुरिस्ट येऊ शकणार नाही, येणार नाहीत। कारण टुरिस्टना पाहिजे असती व्यवस्था, त्यांना पाहिजे असतात चांगली हॉटेल्स। आणि ही चांगली हॉटेल जर इथं कोणी निवेश करायचा विचार केला तर त्याला पहिल्यांदा भागीदारी द्यावी लागते राणे पिता पुत्राकडे। त्याच्या हॉटेलमध्ये त्यांना 1 पैसा न गुंतवता 26% भागीदारी द्यावी लागते। इकडे कोण व्यवसाय करायचा असेल तिकडे त्यांना भागीदारी द्यावी लागते। आणि खोटं वाटत असेल तर कुडाळला विचारा, हिरो होंडाचा शोरूम भागीदारी नाही मिळाली म्हणून नवीन 26 गाड्या यांनी जाळून टाकल्या। अशा मात चढलेल्या नेत्यांना धडा शिकवायला पाहिजे। गोव्यामध्ये मी शिकवला। 250 रुपयाचा टोल द्यायला नकार दिला म्हणून टोलवाल्यांना मारहाण करणारे राणे पुत्र गोव्यामध्ये 16 तास तुरुंगात राहिले। तुम्ही त्यांना तडीपार करायची वेळ आलेली आहे। मोपा विमानतळ नाका जाल्यार पर्यावरण मंत्री अलिनान RFQक मंत्रिमंडळ बसकेत विरोध करूंक जाय आशिल्लो। गोवन्स फॉर दाबोळे ओन्ली हो आर्ग्युमेंट घालता। मोपाच्या जमनीचे मोठे स्कॅम आसा म्हणपाचें RFQ वयल्यान स्पश्ट जाता। गांवांनी वचून सरकाराचे हे स्कॅम लोकां मेरेन पावयतले। आमदाराचोय तेंको उबो करपाचे यत्न चल्ल्यात म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्ली मिडिया कडेन उलयले। Alina has already said that she is with the people and that she will stand by the stand of Matani. But one thing is to say, the other thing is to really show it. So whether they are saying it out of conviction or just to brainwash the people, we do not know. What would you want to do in such a situation? They should have stopped the RFQ in the cabinet meeting. Why did they vote it in favor? Why did
why has it not come out that they voted against it? मोपा विमानतळा खातीर गोंय सरकारान दसऱ्या दिसा RFQ काडलो. हो विमानतळ प्रकल्प म्हणल्यार मोठे स्कॅम हे RFQ वेल्यान स्पश्ट जाता. मोपा विमानतळ फक्त गुंतवणूकदारांची बोल्सां भरपाचो. पेडणेकारांक ताचो कांयच फायदो ना म्हूण GFDOन प्रचार सुरू केला. Now that RFQ is out, it becomes very clear that the land scam at Mopa is much bigger than the land scam of SEZ. At Mopa, the land scam is of around 8 million square meters. We are going back to the people and waking them up in the villages and expose this present government, the scam that is coming along with the airport. And also we have given a call to the people to go to their MLAs, respective MLAs, and if they are sleeping still, to wake them up. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. लुइजिनान प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष म्हणून ताबो घेतलो. सकाळी पणजे जाल्ले सुवाळ्याक ताचे शक्ती प्रदर्शन जाले. लुइजिनाक तेंको दिवंक माविन आनी दिगंबर सोडल्यार चडशे सध्याचे आनी माजी आमदार काँग्रेस भवनात पावले. प्रताप सिंग आनी विश्वजीत राणे, सार्दीन, बाबूश, जेनिफर, मडकयकार, सुभाष शिरोडकार, देशप्रभू, आलेक्स सिकेर, जोकी, फिलिप नेरी, फ्रांसीस सिल्वेर, आग्नेल, रवी आनी बाबू आसगांवकरूय पावलो. गोंयाक खासा दर्जो मागता जाल्यार केंद्राचो अर्थीक आदारूय जाय. मोपा विमानतळाची गरज ना अशें लुइजीन उलयलो. लुइजीन फालेरोन प्रदेश काँग्रेस समितीच्या अध्यक्षपदाचो मंगळारा सकाळी ताबो घेतलो. ताका तेंको दाखोवंक काँग्रेसीचे 7 आमदार काँग्रेस भवनात आशिल्ले. दिगंबर कामतीक एके कार्यावळीक वचचें पडलें म्हणून खंय तो आयलो ना. मवीन आयलोच ना. काँग्रेस भवनांतल्या ह्या सुवाळ्याक प्रदेशाध्यक्ष जॉन फेर्नांडीसान निलंबीत केल्ले आनी शिस्तभंगाच्यो नोटीसी धाडिल्लेय फुडारी आशिल्ले. सुभाष फळदेसाय, आलेक्स सिकेर, फ्रांसीस सार्दीन, रवी नायकूय आयलो. शेंकड्यांनी कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस भवनात येवन लुइजिनाक तेंको दिलो. बरोच वेळ रावले आमी. आयज हो दीस आयलो बाब लुइजीन फालेरोची आमी वाट पळयताले. सरकार गोंयाक खासा दर्जो मागता आसत जाल्यार केंद्र सरकाराचो अर्थीक आदारूय जाय. मोपा विमानतळाची गरज ना म्हणून लुइजीन उलयला. आमी समजून घेवपाची गरज आहा. लोकांचें मत मानून घेवपाची गरज आहा आनी परतून लोकांच्या दारां मेरेन वचपाची गरज आहा. लोकांचे प्रश्न आयकून घेवपाची गरज आहा. लोकांच्यो अडचण्यो समजून घेवपाची गरज आहा. आयज इन द नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स 90 to 95% सेंट्रल असिस्टन्स इज ग्रांट्स and only 5% is loan. Why Goa? आमी गोंयकारांनी कितें पाप केला? Why Goa is getting only 10 to 20% grants and 80% loans? I would like to take to every congressman and to say yes, not only special category status for protection of land cover zale gele. Not only special category status for protection of our culture oath cover zalo, identity cover zali. As government sangta, we don't want financial assistance. No, we have to get our financial assistance. We will support the government wherever it is required for the development and progress. Sustain economically and financially two airports. Mopa Airport is not financially viable at present. I will discuss. I am a Democrat here. काँग्रेसीचे प्रदर्शन म्हळ्यार पाट्यावयल्यान मार्केट मेरेन वरभर पुराय ट्रॅफिक जॅम जालो. मिरामार वतल्या दयानंद बांदोडकार मार्गाचे दोनूय वटेन गाडयांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस आनी तुळशीदास च्यारी. गोंय सरकाराचो फेवरेट कन्सल्टंट गुजरातांत ब्लॅकलिस्ट जावपाच्या वाटेर आसा. SN बोबे कन्सल्टन्सीक दिल्ले सगळे कन्सल्टन्सी प्रकल्प सुरत महापालिकेन निलंबीत केल्यात. सुरतांतल्या पार्ले पॉयंट वाठारांत बांदकाम चालू आशिल्लो पूल कोसळिल्ल्यान ताचेर ही कारवाय जाल्या. ह्या प्रकल्पाची कन्सल्टन्सी बोबे कन्सल्टन्सान दिल्ली. गोंयच्या तिसऱ्या मांडवी आनी जुवारी पुलाची कन्सल्टन्सी बोबेक दिल्या. आतां गोंय सरकार बोबे कन्सल्टन्सीचेर कितें भुमिका घेता तें पळोवचें पडटलें. इतले मजगतीं SN बोबेक ब्लॅकलिस्ट करचो म्हूण गुजरातची सुरत म्युनिसिपालिटी कोर्टांत गेल्या.
गुजरातच्या सुरत शारांत पार्ले पॉयंट वाठारांतलो बांदकाम चालू आशिल्लो पूल 10 जूनाक कोसळ्ळो. प्रकल्पाचें बांदकाम रचना कन्स्ट्रक्शनाक दिल्ले आनी कन्सल्टन्सी SN भोबे डिझायनिंग कन्सल्टन्सीक दिल्ली. भोबे कन्सल्टन्सीन ह्या प्रकल्पाचो डिझायन तयार केल्लो. बांदकाम चालू आशिल्लो पूल कोसळिल्ल्यान 10 कामगारांक मरण आयलें. सुरत पुलिसांनी ह्या प्रकरणा संदर्भात 18 जाणां आड कागाळ नोंद केल्ली. तातूंत SN भोबे कन्सल्टन्सीच्या मालकाक धरून हेर 3 जाणांक आरोपी केल्यात. हे घडणुके उपरांत सुरत महापालिकेन भोबे कन्सल्टन्सीक दिल्ले सगळे प्रकल्प निलंबीत केल्यात. भोबे कन्सल्टन्सी आड कडक कारवाय करपाची शिटकावणी सुरत महापालिकेन दिल्या. ताचेर दंड घालतले तशेंच ताका ब्लॅकलिस्ट करतले अशें सुरत महापालिकेन स्पश्ट केलां. भोबे कन्सल्टन्सीन केल्ल्या ह्या सुरतांतल्या प्रकल्पाची खबर द गोवन पेपरान गोंयान उक्ताडार हाडिल्ली. ह्याच भोबे कन्सल्टन्सीक गोंयांतले कितलेशेच म्हत्वाचे प्रकल्प दिल्यात. गोंय सरकाराचो तो फेवरेट कन्सल्टंट. हे प्रकल्प 1,500 कोटी रुपया परस चड खर्चाचे आसात. ह्या प्रकल्पाचें काम चालू आसा. तातूंत पणजे मांडवीच्या 3ऱ्या पुलाची कन्सल्टन्सी SN भोबे अँड असोसिएट्स कन्सल्टन्सीक दिला. पळयात भोबे कन्सल्टन्सीक दिल्ले गोंयचे प्रकल्प: जुवारी पूल, गवनाळे पूल, केरी तेरेखोल पूल, कामुर्ली तुवे पूल, करसवाडा जंक्शन फ्लायओव्हर, दाबोळे विमानतळावेलो ग्रेड सेपरेटर. ह्या प्रकल्पांचें काम सध्या चालू आसा. पूण हाचे पयलीं भोबे कन्सल्टन्सीन गोंयचे जायते प्रकल्पांक कन्सल्टन्सी केल्या. हळदोणेचो केबल पूल, खोर्जुवेचो पूल, पिर्णा वज्रे पूल हे सारके पुलांक ताणें कन्सल्टन्सी केल्या. सुरतान घडिल्ले हे घडणुकेचे फाटभुंयेर गोंय सरकार भोबे कन्सल्टन्सीचेर कितें भुमिका घेता ती आतां पळोवची पडटली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.